माझे नाव दिगंबर कोरखणकर, समाजसेवक हरमल. हांव एक आयचे दिसा सरकाराक एक मागणी करता की हालीं दिसांनी पावस खूब लागला आणि त्याच भशेन गिमाच्या दिसांनी सुद्दां आमच्या वाटेन मांद्रे मतदारसंघात खूप असे नॅचरल क्लायमेटीज घडटात, जशें की जंगलांक आग लागता. आयज तर पावसामुळे सगळ्याक झाडां पडटात आणि हे जाता. आता कशें जालां की आयज आमच्या आत्ता एक क्षणाक आमच्या हरमल गांवांत चर्चीच्या कुशीक झाड पडलेलें आसा. 2-3 वरां जालीं लोक वाट पळयता सारी हे केन्ना फायर ब्रिगेड येतली आणि ते झाड काडटली आणि रस्तो मेकळो जातलो. रस्तोच मेकळो जायना. अशा परिस्थितीन आमच्या मांद्रे मतदारसंघात फायर ब्रिगेडी खातीर खूप त्रास जातात. ते हांव सरकाराक विनंती करता की सरकारान आमच्या मांद्रे मतदारसंघा खातीर एक फायर स्टेशन स्टार्ट करचें नवें आणि थंय जे फायर ब्रिगेडीचे इक्विपमेंट लागतात ते आमकां अवेलेबल करून दिवचे विनंती. मदल्या वाड्यार एक आंबो पडला बेकरीच्या सामकारूच. उण्यात ते आतां 1.5 तास जालो, फायर ब्रिगेड अजून पावंक ना हांगा. तर आमचे हांव पंच मेंबर म्हणून हें करता, आमकां मांद्र्यान एक फायर ब्रिगेडीची मागणी हे करून हांगा दिवची म्हणून हांगा मांद्र्यान आमकां एक. कित्याक पेडणे सुनेता म्हणसर चड टायम लागता. कित्याक आख्खे मोरजे आनी कितें झाडां बी पडटा थिंगाय वयचें पडटा, हें आमकां त्रास जाता. म्हणून हांगार एक आमकां फायर ब्रिगेड दिवपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.